म्हजें नांव केतकी परब गडेकर। हांव एक सायकॉलॉजिस्ट जावन आसा। सगळ्यांक खबर आसतलेंच आयज 8 मार्चाक इंटरनॅशनल वुमन्स डे आसा। सो त्या निमतान प्रुडंट मिडिया बरोबर आमी एक प्रोग्राम करता। असो डिफरंट प्रोग्राम तातूंत 3 डॅशिंग बायलां आपापल्या फिल्डान जेंच्यांनी नांव कमयल्लें आसा आनी ती सोसायटी खातीर खूब काम करता। सो जाणून घेवया आयज आमचे 3 पॅनलिस्ट जे आमच्या बरोबर आसात। सगळ्यान पयलीं हांव स्वागत करता मॅम सायनारा टेलिस्लाड। वेलकम मॅम। ती मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट लिगल सर्वीस ऑथॉरिटीची जावन आसा। दुसरी पॅनलिस्ट आसा आमची चेअरपर्सन ऑफ विमेन कमिशन डॉक्टर विद्या गावडे। नमस्कार मॅम। आणि तिसरी पॅनलिस्ट जावन आसा डॉक्टर स्नेहा भागवत। ती आयुर्वेदिक डॉक्टर जावन आसा आणि ती डायरेक्टर ऑफ उर्जा वेलनेस सेंटर आसा। नमस्कार मॅम। सो इंट्रस्टिंग आयज सेशन आसा, इंट्रस्टिंग टॉपिकूय आसा आणि अशे वेगवेगळे विशय आमी बायलां बद्दल मांडटली। सो आतां सगळ्यान पयलीं म्हजो क्वेश्चन आसा तो डॉक्टर विद्या जावन आसा। डॉक्टर विद्या, तुम्ही हालींच महिला आयोगाची चेअरपर्सन जावन गेले आणि आमी तुमच्या बद्दल खूब कौतुकूय आयकता की तुम्ही खूब धडाडीचें काम करता। सो महिला आयोग म्हणजे कितें आनी ताजो रोल कितें हाचे बद्दल तुम्ही मातशें आमकां थोडक्यान म्हायती दिवची। धन्यवाद केतकी। महिला आयोगाचो चार्ज म्हणजे चेअरपर्नशीप घेतल्यानंतर आता एक साधारण 5 महिने जाले आमकां। तर सुरवातीकूच महिला आयोग म्हणजे कितें हें लोकांक पर्यंत महिलां पर्यंत पावोवपाचें काम मोठें टार्गेट आशिल्लें आमकां, तें आमकां अचीव करपाचें आशिल्लें। आनी चार्ज घेतल्यानंतर अशें ठरयलें की महिलांक पर्यंत गांवां आमी कशी पावूंक शकता आणि त्या प्रमाणे आमी आमच्यो सगळ्यो एक्टिविटीज सुरू केल्यो। म्हणजे गांवांत वचून अवेरनेस प्रोग्राम घेवपाक जाय, कारण बायलांक आज खबरूच ना की महिला आयोग सारकें एक डिपार्टमेंट आसा जे तांकां मदत करूंक शकता। 181 आमची हेल्पलायन आसा तिवूय लोकांक खबर ना। मग 1 स्टॉप सेंटर जें आसा ते डिपार्टमेंटाच्या अंडर चलता ताजी म्हायती लोकांक खबर ना। ते लोकां पर्यंत म्हणजे गांवांतल्या लोकां पर्यंत पावपाचें हें मेन उद्दिश्ट आतां आमच्या मुखार आसा आणि तें आमी आतां फुडें व्हरपाक जाय। महिला आयोग करता कितें एक्झॅक्ट हो जो तुवें प्रश्न विचारलो, तर महिला आयोगा कडेन जे बायलांचे प्रश्न आसा म्हणजे फक्त डॉमेस्टीक वायलन्सूच अशें म्हणना आमी, जे बायलांक बारीक सारीक प्रश्न आसा म्हणजे तांकां मानसीक त्रास जाता आसत खंयच्या गजालींचो किंवा हॅरेसमेंट जाता खंयच्या दादल्या मनशा कडल्यान किंवा बायलां मनशां कडल्यानूय बी, ताजेर सोल्युशन कितें तरी काडपाचें। म्हणजे आमी डायरेक्ट तांकां लास्ट सोल्युशन दिवंक शकना, पूण तांकां खंय तरी लिगली हेल्प करून किंवा तांचें कावन्सिलींग करून तांचे प्रश्न सोडोवपाक तांकां मदत करूंक शकता। हें आमचें मेन काम आसा आनी आमचे कडेन आयलें की आमी तांकां ह्यो सगळ्यो सर्विसीस म्हणजे तांचें कावन्सिलींग जाल्यार कावन्सिलींग करता, आमी फॅमिली कावन्सिलींग करता। नंतर लिगल जर तांकां फ्री लिगल एड्स जाय जाल्यार तो आमी प्रोवायड करता थ्रू गव्हर्मेंट। आनी अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली मागीर आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सुद्दां थोड्या घेवन इनवॉल्व करून तांच्या लायव्हलीहुडा खातीर आमी कितें करूंक शकता ताजेरूय विचार चल्ला। अश्यो खुबश्यो गजाली ज्यो महिलां खातीर आमी करूंक शकता आनी चालू आसा आमचे जे कार्यक्रम। म्हणजे महिला आयोग खरेंच गोंयान बरें काम करता आणि असे वेगळे वेगळे विशय आसा जे महिलांक जशें डॉक्टर विद्यान आतां सांगलें की सायकॉलॉजिकल प्रॉब्लेम जे आमी मानसीक मुद्दे म्हणटा किंवा डोमेस्टीक वायलन्स, लिगल। सो आतां आमी हळू हळू एक एक विशय घेवया आणि पळोवया की हाजेर आमकां कितें हेल्प मेळूं शकता आणि आमी बायलां म्हणून तांचेर कशें मदत घेवं शकता। सो जाणून घेवया मॅम सायनारा कडल्यान, तुमी लिगल हातून आसात आणि लिगल खुबश्यो अश्यो गोश्टी आसा ज्यो बायलांक कॉमन बायलांक खबर ना आणि गव्हर्मेंटच्यो खूब सर्विसीसूय आसा ज्यो सादारण बायलांक मदत करतात। त्याच्या बद्दल तुम्ही थोडी आमकां म्हायती दिवं शकता? जशें डॉक्टर विद्यान सांगला पळय तशें आमी सुद्दां अवेरनस करतात। चड अवेरनस म्हणजे गांवांत वता सगळ्यांक स्कुल्स कॉलेजीस थंय वचून आमी लॉज लिगल लॉज स्किम्स जे आसा वी गिव दीस इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ देम। मागीर अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लिगल सर्विसीस अथॉरिटीज एक्ट थंय कितें आसा वी गिव फ्री लिगल एड। ते कॅटेगरीज आसा कोणा कोणाक फ्री लिगल एड मेळपाक शकता, तातूंत बायलांक फ्री लिगल एड मेळटा, भुरग्यांकूय मेळटा। मागीर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्रायब तांकां आसा, इंडस्ट्रियल वर्कमॅन तांकांय मेळटा। बायलांक जस्ट बींग अ वुमन दे गेट द फ्री लिगल एड। नाव आमचे हातूंत कितें आसा एडवोकेट्स आसा हू आर इम्पॅनल्ड। सो हे तो बायलांक तर येवपाक जाय फुडें आनीक दे हॅव टू फायल एप्लिकेशन आनी अकॉर्डिंगली आमी तांकां मागीर फ्री लिगल एड दितात। तशें मागीर हातूंत इन गोवा 12 तालुका आसा। हे तालुकेन प्रत्येक कोर्ट आसता, लायक केपें कोर्ट आसा, काणकोण कोर्ट आसा, मारगांव, पणजे
हातून आमचे लिगल सर्वीस इन्स्टिट्यूशन आसा, तांचे ऑफिस आसा, हांगा एप्लिकेशन फायल करूंक येता कोणाक जाय ते, आनी केस फायल करूंक जाय ना डिफेंड करपाची आसा, कोणें केस घातल्यार आनी त्या बायलांक डिफेंड करूंक जाय जाल्यार सुद्दां हांगा फ्री लिगल एड मेळटा तांकां. मागीर हे बायलां जी आसा आनी फिमेल जेंडर इफ दे आर इंट्रस्टेड दे कॅन ऑलवेज कम एंड अटेंड आवर कॅम्प्स. आमचे कॅम्प्स आसता in villages, municipalities. We have legal aid cells also, so they can come here and they can avail the benefits of this. सो जशें तुमी सांगलें की प्रत्येक तालुकान ह्यो सर्विसीस दिल्यो जाता. हय. सो तांच्यांनी सपोज एक बायल आयली जिका मानसीक छळ जाता किंवा डोमेस्टीक वायलन्स मारहाण जाता, जाल्यार तिणें कशें अप्रोच करचें लिगल एड सायडाक, खंयच्या माध्यमांतल्यान? सो शी डायरेक्टली येवन जाता, एप्लिकेशन दिवपाक जाय कोर्टान, आनीक इन द लिगल इवन इन द कोर्ट सपोज देर इज अ मॅटर इन द कोर्ट, थंय वचून ते जजाक ना एडवोकेटाक सांगून जाता की आपणाक लिगल एड जाय. मागीर देन वी डायरेक्ट देम टू द प्रॉपर ऑफिस, थंय एप्लिकेशन फायल करपाक जाय ना मागीर आमी अलॉट करता, जे कोण एडवोकेट आसा पळय पॅनलाचेर आमी तांकां तशें दिता. ओके, सो मेन ऑफिस ताजें खंय आसा? प्रत्येक कोर्टान आसा. हय, कोर्टान वचपाक जाय. प्रत्येक कोर्टान एक लिगल सर्विसीस इन्स्टिट्यूशन आसा थंय, आनी थंय दिवपाचें एप्लिकेशन. ओके, सो नोट करात बायलांनो, अशें खुबदां आमकां केसी आयल्या, इवन डॉक्टर विद्यान पळयलां आसतलें की विमेन कमिशनान सुद्दां अशे केसी येता जेन्ना डोमेस्टीक वायलन्स जाता आनी बायलां ताजेर आवाज उठोवंक सोदना बिकॉज फायनली आपलो घोव म्हणटात आनी फाटीं सरतात. ती मारहाण ती खूब वर्सां जालीं घेतात आनी ती ओगी रावतात, आनी आमकां खरेंच वायट दिसता की मारहाण करून ते त्रास सोंसून सुद्दां ती घोवाचो विचार करता. मान्य आसा की नातें आसा, एक भावना आसता, प्रयत्न असो आसता की विमेन कमिशन सुद्दां सदांच प्रयत्न करता की तें नातें तोडचें न्ही, तें नातें जोडचें. पण ते जोडपाळ केन्ना जाता जेन्ना दोनी पार्ट्यो समजून घेता की चूक आसा आनी आमी ती सुदरूंक जाय. पण जेन्ना दुसरो पार्टी दादलो मनीस जर समजपाक सोदना आनी बायलाचेर जर कंटिन्युअस अत्याचार जाता जाल्यार आमी खरेंच ह्या लिगल ऑथॉरिटीजांक आमी वचपा जाय आनी तांची आमी मदत घेवपाक जाय. सो आतां बायलां म्हळें की खुबशे विशय आसात आनी खुबशे मुद्दे आसात. तातूंतलो एक इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हणजे आमची हेल्थ. आनी अशें पयल्लें आसा की बायलां आपली हेल्थ खूब इग्नोर करता. आमी भुरग्या फाटल्यान नाचतात, बाबा दूध पी रे, हें खा रे, तें कर रे, बट आमी स्वता कडेन केन्नाच लक्ष दिनात. आनी मागीर जाणटेपणार आमकां हें दुखता तें दुखता आनी आमी मागीर रडटात. पण जेन्ना वय आसता तेन्ना आमी काळजी कित्याक घेनात? सो ह्या विशयाचेर मांडपा खातीर आमचे बरें एक सुंदरशी दोतोर आसा जी गेली 12 वर्सां ह्या गोश्टीन काम करत आसा. सो दोतोर, तुमी हाजेर कितें सांगपाक सोदता की तुमी खुबशे विशय पळयला आसतले. आतां एक गेल्या 10 वर्सान बायलां रिलेटेड इश्यूज, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, गायनॅक रिलेटेड इश्यूज खूब वाडिल्ले आसा. ताजें कारण कितें आनी कितें फॅक्टर्स आसा ज्या खातीर अशें बायलांची हेल्थ कमी जायत गेल्ल्या आनी इश्यूज वाडत चल्ल्या? हय, गोंयानूय बी आमी अशें पळयता खरें म्हळ्यार. आतां नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे म्हणून एक बॉडी आसा, ताज्या अंडर सप्टेंबर 2020 एक डेटा प्रोड्यूस जाल्लो. तातूंतल्यान अशें दिसून आयलें की सिक्कीम एंड गोवा आर द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स इन ऑल ओवर इंडिया. तातूंत पळयल्यार जर गोंयान तशें पळयल्यार एज पर द डेटा GDP गोंयचो खुपूच बरो आसा. इट इज अरावंड $3,745 आनी सिक्किमाचो जरी तांचें पॉप्युलेशन आमच्या परस 50% आसा तरी पूण ताजो GDP आसा $1,033. अशें आसून सुद्दां आजून गोंयान फिमेल हेल्थ हाका चॅलेंजीस खूब आसा. कारण ताजे फॅक्टर्सूय बरेच आसा. एक तर एज ऑफ मॅरेज, टिनेज प्रेग्नन्सी, ताज्या नंतर यूज ऑफ फॅमिली प्लॅनिंग मेथड्स, हेल्थ केअर फॉर हेल्दी प्रेग्नन्सी, ताज्या नंतर इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरीज, हे सगळे जर आमी पळयले जाल्यार हे फॅक्टर्स तशें पळयल्यार गोंयच्या गोवा गव्हर्मेंट किंवा एज अंडर गोवा गव्हर्मेंट सगळे फॅसिलिटीज बरे आसा. पूण चॅलेंजीस अशें आसा की ड्यू टू द डेवलपमेंट, मे बी द डेवलपमेंट इज वन ऑफ द रिजन की बायलां चड आतां रेस्टॉरंट फूड किंवा भायलें खाण आनी खुबशे अर्बनायझेशन जाल्ल्या कारणान आपले प्रथा विसरून गेल्ले आसा आनी ताका लागून बरेचशे चॅलेंजीस विमेन हेल्थान आमकां दिसून येता. सो दीज आर द मेन कॉजीस ऑफ विमेन हेल्थ. आनी एक्चुली गोंयान पळयलें जाल्यार आमचो सिवील कोड जर पळयलो किंवा आमचे सेविंग बँक अकाउंट सुद्दां एज पर फूल इंडिया डाटा गोवा हॅज द मोस्ट सेविंग बँक्स अकाउंट. सो तशें पळोवपाक गेल्यार सेक्युरिटी वायज फिमेल इन गोवा इज मच बेटर. बट द चॅलेंजीस इन हेल्थ आर मोर बिकॉज ऑफ द urbanization or because of the thought process, lifestyle, all these things are not followed in the right way. So this message has to go completely clear ki hazo
अवेरनेस गांवागांवांतल्या बायलेक आसपाक जाय की जरी आपूण अर्बनायझेशन जालें, जरी आपूण डेव्हलप जाली जाल्यार सुद्दां आमचे जे प्रथा आसा, आमचे जे लोकल खाण आसा ते आमी चड पॅट्रनायज करपाक जाय आनी ताजेर फोकस दिवपाक जाय. करेक्ट. सो मेन मुद्दो असो आसा की काळांतरांनी आमी टेक्नॉलॉजी आमी स्विकारलेली आसा. आतां सगळें वन टचेर चल्लां, ऑनलायन क्लासीस चल्ल्या. जशें दोतोरान सांगलें की आमी भायर वता आनी क्वीक जेवण मेळटा आनी बेजिकली लायफस्टायल चेंज जाल्लो आसा बिकॉज दोनी वर्किंग पेरंट्स आसात आनी ताच्या खातीर टायम मेळना आनी इजिली एक हाजेर ऑर्डर केलें की रोखडें जेवण घरा कडेन येता. बट त्या खातीर हेल्थ रिलेटेड इश्यूजूय खूब वाडिल्ले आसा. तुमी पळयलां आसतलें की यंग चलयां मदीं चडशे आमी इश्यूज पळयता आनी यंग चलयां स्पेशली पिरियड्साचे इश्यूज घेवन येता. सो ताजेर तुमी थोडे सांगू शकता? आतां सप्टेंबर 2019चो डेटा जर आमी पळयत जाल्यार 19% ऑफ फिमेल्स इन द होल फिमेल जनरेशन वॉज सफरींग फ्रॉम डिजीज लायक PCOS फॉर एक्झाम्पल. बट विदीन 2 years, not even 2 years now, it's just 1.5 year, within 1.5 year this ratio has come to 33%. सो प्रत्येक 100 बायलांतल्यो 33 बायल्यो ह्यो मेन्स्ट्रुअल डिजॉर्डर्सान पीडित जाल्ल्यो आसा आनी ताजी कारणां ऑफकोर्स वेगवेगळी आसा. पूण मेन कारण अशें आसा की लायफस्टायल. आतां आयुर्वेदाचो प्रचार प्रसार करता आसतना सुद्दां हांव सदांच हें सांगता की आयुर्वेदान दिनचर्या म्हणजे डे टू डे तुमची रेजीम कसो आसचो, ऋतुचर्या, ताजे बरोबरूच व्हेरी इम्पॉर्टंट बायलां खातीर म्हणून रजस्वला परिचर्या म्हणून आसा. म्हणजे ड्युरींग मेन्स्ट्रल पिरियड तिणें कितें काळजी घेवपाक जाय. आज आमी पळयता की मेन्स्ट्रल हायजीन फॉर एक्झाम्पल इन गोवा इज ऑलमोस्ट 88%, म्हणजे 88% ऑफ फिमेल्स हॅव एक्सेस टू मेन्स्ट्रल हायजीन. तरी पूण द रेशो इज इनक्रीज टू 33%. Why? Because the menstrual health is not taken care, and that is not taken care because of the thought process or because the message to that lady is gone in a wrong way. So during आत पयली आमी वेगळी बसयताली पण ताजे एक सुपरस्टिशनान वेगळो एक ताजो इम्पॅक्ट जालो. पण खरें म्हणल्यार तिका वेगळी कित्याक बसयताली की तिका रेस्ट मेळपाक जाय. फिजिओलॉजिकल जो चेंज जाता बायले मदीं तो फिजिओलॉजिकल चेंज ड्युरींग मेन्स्ट्रुएशन जाता आनी ती रेस्ट त्या वेळार तिका खूब गरजेची आसता. ताजे बरोबरूच टेस्टेस्टरॉन हॉर्मोन्स हे पर्टिक्युलर डिजीजान वाडटा आनी ताका लागून हे टेस्टेस्टरॉन हॉर्मोन वाडपाची कारणां अशी आसा की बायल आतां सगळ्या क्षेत्रांनी फुडें गेल्ली आसा. ती फुडें वता वता अशें हळू हळू आमी विसरता की आमचे फेमिनीन हॉर्मोन्स वाडपा खातीर जे कितें आमचे आसताले जशें की निटींग आसताले किंवा प्रेग्नन्सी वेळार आमी शिवण काम करताली, भरत काम करताली, हे सगळे गोश्टी आमचे हळू हळू कमी जायत गेल्ले आसा आनी ताका लागून फिमेल हॉर्मोन्स कमी जावन आमचे मेल हॉर्मोन्स वाडटा एंड दॅट इज वन ऑफ द मेन रिजन ऑफ ऑल दीस मेन्स्ट्रल इश्यूज, PCOS ऑर डिफरंट कायंड्स ऑफ फिमेल हेल्थ इश्यूज. सो असे खुबशे मुद्दे आसा. बेजिकली मेन कारण आसा जे लायफस्टायल चेंज जाल्लें आसा ताच्या खातीर खुबशे इश्यूज आमी पळयतात. स्पेशली हेल्थ रिलेटेड म्हणा किंवा इवन सायकॉलॉजिकल हेल्थ जे आमी म्हणटा आतां खूब कमी जाल्ले आसा. आमी दोतोर विद्या कडेन या. दोतोर विद्या, तुमी सुद्दां पळयता आसतली की एक बायल जेन्ना तुमचे कडेन एक केस घेवन येता सगळ्यान पयली ती म्हणजे खचता की तिका आधार ना, तिका कोणाचो सपोर्ट ना आनी ती अशाच आशेन कमिशना कडेन येता की आमकां एक आधार मेळचो. सो तुमी मागीर कशें तिका हेल्प करपाचो प्रयत्न करता? म्हणजे आमी जेन्ना आमचे कडेन खंयचे एक बायल मनीस येवन आपले कितें आसा जे मांडटा आमच्या समोर तेन्ना पयलीं आमी तिका कावन्सिलींग करता तेजें म्हणजे एक्झॅक्ट कितें करूंक शकता आमी. आमची टीम आसता म्हणजे एक लिगल एडवोकेट आसता आमचे कडेन, कावन्सिलर आसता, ते सगळ्या मेळून आमी तिका कावन्सिलींग करता. मागीर तिका जी लिगल कितें जाय तें सांगता. पूण पयलें रिलीफ आमी तिका दिवंक शकता की तिका आमी 4 शब्द तिचे कडेन बरें उलोवन तिका तो आदार दिवपाचो म्हणजे आपूण करूंक शकता. तिका ते कॉन्फिडन्स दिवचें पडटा जाल्यारूच ती फुडली स्टेप घेवंक शकता. म्हणजे ती आमचे कडेन पावपाक सुद्दां ती एक बायल म्हणजे लास्ट विका म्हाजे कडेन केस जाली की 25-30 वर्सां तिणें संवसार केलो, भुरगीं चलो तिजो इंजिनियर जालो आनी ते 30 वर्सांनी म्हाजे कडेन येता ती की आपल्याक आतां डिवोर्स जाय, आपल्याक घोवा बरोबर रावपाचें ना. म्हणजे ही परिस्थिती तिका 30 वर्सां तिणें सहन केलें ताजो अर्थ. ती आमचे कडेन पावली ना, खंयच्या ताजे कडेन गेली ना, कितें ताका वेगळी कारणां आसूं शकता. पूण जेन्ना ती 30 वर्सांनी आपलें मन उक्तें करता तेन्ना आयकोपाक कोणी तरी जाय पडटा. आनी एज अ कमिशनर म्हाका दिसता आमी पयलीं काम तें करता की आमी तें आयकून घेता. कितलो टायम जाय, 1 वर 2, एक बाल 3 वरां सुद्दां उलयता आमचे कडेन आयले नंतर की कितें जालें, कशें जालें. आनी ती आयकून घेतले नंतर तिका आमी इमिजिएटली कितें दिवंक शकता हें आमी डिसायड करता सगळीं जाणां मेळून म्हणजे कमिटी मेळून. आनी मागीर तिका विचारता आमी तुका कितें जाय.
म्हणजे तुका परत त्या घोवा कडेन वचपाक जाय काय तुका डिवोर्स जाय काय तुका म्हणजे कॉम्प्रोमायज करून खंय तरी हें करपाचें आसा म्हणजे वेगळे रावून घोवा कडल्यान कितें मेळपाचें आसा तें मेळून घेवपाक त्या प्रमाणे आमी स्टेप घेता म्हणजे आमी आमचें डिसिजन दिना आमी पयलीं तिका विचारता की तुका कितें जाय आमचे कडल्यान आनी अशें करून एक हियरींग जालें की ती कधी म्हणटा कितें ना एकदा आपल्या घोवाक जर तुमी हाडून हांगा समजयलो जाल्यार तो समजूं शकतलो तुमी ताका मातशें कावन्सिलींग दिया अशें आसत जाल्यार आमी फुडले सगळे प्रोसिजर घेता तशेंच एक एकदां आसता की घरान त्रास जर करता आसत म्हणजे माय मारता किंवा त्या रुमान तुवें वचप ना हें घर तुवें अर्दो भाग तुवें वापरप ना अशे थोड्यो केसी आसा तेन्ना आमी थंय वचून म्हणजे तांच्या घरा वचून सायट इन्स्पेक्शन करून आमी तांकां थंय कितें दिवंक शकता म्हणजे बेस्ट कितें उपाय सांगूंक शकता तो आमी दिता रिकमेंड करता म्हणजे अश्यो बायलो म्हणजे 30 वर्सां आमी तेच विचार करता की 30 वर्सां संवसार केलो सहन करता ती आनी तेज्या नंतर आमचे कडेन पावल्या नंतर आमकांय अशें जाता की बाबा कशें सहन केलें तेणें म्हणजे त्या खातीर आमी म्हणटा की अवेरनेस जें जाय तें हे खातीर जाय एक वेळ समाजान आमचें अशें आसा की तिका भंय दिसता आसतलो की आज आपूण कंप्लेन केली घोवाची फाल्यां आपल्याक तो धांवडून घाली जाल्यार आपूण कितें करतले त्या खातीर बायलां मनशांनी सगळ्यात पयलीं स्वताचेर विश्वास दवरपाक जाय आनी दुसरें म्हणजे आपूण करूंक शकता हें तांकां म्हणजे सेल्फ कॉन्फिडन्स जें म्हणटा आमी तें दिवचें पडटलें आनी म्हाका दिसता बायलांनीच बायलांक हें पयलीं सुरवात आमकां करचें पडटली वा सुंदर आय थिंक डॉक्टर विद्यान सुंदर विषय मांडलो की सगळ्यात पयलीं इम्पॉर्टंट आसा तो एक आत्मविश्वास की प्रत्येक बायलेन आपल्या भितर एक आत्मविश्वास निर्माण करची जशी मॅडमीन आज आतां केस सांगली की 30 वर्सां तिका लागली मुखार येवन सांगपाक की म्हाका ह्या संवसाराचो त्रास जाता आणि वायट दिसता की त्या पार्टनराक जे आयुश्याचे आमी जोड पालो म्हणटात ताका आमचें दुख्ख कळना आनी मागीर तिका अशें डिसिजन घेवचें पडटा सो अशी थोडी बायलां आसा जांकां संवसार तोडचो नासता फक्त एक समजूक दिवची एक समज दिवची आनी तो मनीस जर सुदरता जाल्यार आपूण ताका परत स्विकारपाक तयार आसा सो आय थिंक प्रत्येक बायल होच प्रयत्न करता आणि आज जितले बॉडीज आसा लिगल म्हणा किंवा कमिशन म्हणा हे प्रत्येक जण प्रयत्न करता की तांकां एकत्र हाडचें आनी तांकां हेल्प करचें सो ह्या आत्मविश्वास ह्या शब्दाचेरूच एक स्ट्रॉंग फिलींग येता सो मॅम सांगणारा तुमी कितें सांगपाक सोदता तुमचो कॉन्फिडन्स इंटू युअर लिगल थिंग तुमकां तो कसो हेल्प केलो आनी आयज तुमी बायलांक कसो लिगली हेल्प करता तुमच्या हातूंतल्यान आमचे कडेन पॅरालिगल व्हॉलंटियर्स आसा हे पॅरालिगल व्हॉलंटियर्स बायलांक एप्लिकेशन बायलांकय न्ही बाकीचे आसा कोणाक हेल्प जाय जाल्यार तांकां एप्लिकेशन बरोवन दिता मागीर ते अरेंज करता की कॅम्प्स आसा थंय वचून तांकां आधार कार्ड करून दिता सिनियर सिटीजन्स कार्ड करून दिता सो हे सगळे इन कोऑर्डिनेशन विथ द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट सो दे दे रीच आउट टू द पीपल मागीर आमचे कडेन स्कीम आसा नालसा नॅशनल लिगल सर्विसेस अथॉरिटीज हॅव फॉर्मुलेटेड सम स्कीम्स अराउंड 12 स्कीम्स आर फॉर्मुलेटेड अँड दोज स्कीम्स आर लायक टू असिस्ट द विक्टिम्स ऑफ डिझास्टर child friendly schemes then eradication of drug abuse schemes for mentally disabled and mentally ill and disabled persons scheme for paralegal volunteers so अशे तरेन schemes आसा आतां आमचे सद्याक every Saturday at 6 o'clock we upload programs on YouTube channel so it is Goa State Legal Services Authorities YouTube channel hanga you can tune on to this channel and tuka pratyek fati every Saturday new laws discuss karta so you know ami ashe pavta loka kade lokan fakt they have to go on this YouTube channel and of Goa State Legal Services Authorities and think they should you know take the benefit of this so we reach out like this to different sort of people and all that and I think it is really nice that we reach to all the people and also that I want to say ki amche kade lok adalat asta we have lok adalat I mean mediation asta yeah these ladies and all if they are having problems and all they should come they should make use of these platforms so I feel that if these opportunities are not availed by those who are distressed then it is like we hardly reach to the people no so everybody should come forward who require such help and you cannot stay बायल कित करता ते भायरच सरना घरांतच रावता भंय दिसता की लोक कितें म्हणटले फॅमिली सपोर्ट करना तांकां फॅमिली सपोर्ट करपाक जाय आमी सुद्दां एज डॉक्टर विद्या हॅज सेड आमी वी शूड रीच आउट टू देम दे शूड कम एंड ओनली देन दे कॅन बी एन इम्प्रुवमेंट आणि म्हाका एक सांगूंक सोदता हितून की हितून आमी कंबायन एफर्ट्स घालूंक शकता म्हणजे आमी खरें काम करता एकाच एका खातीर पूण वेगवेगळे डिपार्टमेंट आसा आमी सगळ्यांनी मिळून बरोबर काम करपाची आतां गरज आसा कारण ह्यो गजाली थोड्यो म्हणजे आमी पावूंक शकना तांच्या पर्यंत आमचें काम आमी पावयता तुमचें काम तुमी म्हणजे सगळ्यांनी मिळून जर आमी कंबायन एफर्ट्स घातले जाल्यार म्हाका दिसता ताजो इफेक्ट बरो जावंक शकता
म्हणजे ईच पर्सन शूड नो अशें डिपार्टमेंट आसा. लोकांक खबर आसना की हे डिपार्टमेंट आसा, हे डिपार्टमेंट आसा, म्हणून मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, मोर अवेअरनेस इज रिक्वायर्ड. व्हेरी नाईस. खरंच त्यांनी सुंदर सांगले की काम प्रत्येक जसे डॉक्टर विद्यान सुद्धा सांगले की प्रत्येक आयोग प्रत्येक गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट्स आपल्या तरेन काम करता. बट इम्पॉर्टंट कितें आसा की प्रत्येकान एकीकडे येवन जर आमी प्रयत्न केलो गांवागांवांनी वचपाचो आनी तांकां अवेरनेस दिवपाचो, ह्या पॉयंटार हांव चलयांक स्पेशली सांगपाक सोदता जी शिकलेली आसा किंवा जी यंगस्टर बायलां आसा जी शिकिल्ली आसा तांकां टॅक्नॉलॉजीचो यूज खबर आसा. जशें मॅम सायनोरान सांगलें की तांचे यूट्यूब चॅनल आसा आनी ताचेर ती एवरी सॅटर्डे ते अवेरनेस दिता कायद्या बद्दल. इन्स्टेड ऑफ आमी ते मोबायलार आमी सगळीं जाणां यूज करता आनी दिसभर 80% अनवॉन्टेड गोश्टी करता. तर आय थिंक असले चॅनल्सांचेर वचून जर आमी चड त्यो गोश्टी पळयल्यो आयकल्यो आनी एक ते गोश्ट घेवन ती 10 बायलांक जर गांवांनी आमी अवेरनेस दिलें की ती बायलां शिकलेली ना पण ती आमी शिकलेली आसा, सो आमकां तें खबर आसा, जर आमी ते 10 बायलां कडेन पावयलें जाल्यार त्या बायलांक ताजो उपयोग जावं शकता. आनी जसो दुसरो मुद्दो सपोर्ट सिस्टमाचो. इवन बींग अ सायकॉलॉजिस्ट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की सपोर्ट सिस्टम आसपाक जाय. जर तो आधार ना की हांव तुजे बरोबर आसा तूं फुडें सर. इनफॅक्ट काल रातची गजाल म्हाका एका फ्रेंडाचो फोन आयिल्लो आनी त्या फ्रेंडान म्हाका फक्त इतलेंच सांगलें की म्हजें एक फ्रेंड आसा ताजें हालींच लग्न जालें आनी आयज तो ताका त्रास करता. म्हाका प्लीज तुज्या आदाराची गरज आसा कित्याक ताका कोणूच ना, ताका आवय ना, ताका बापूय ना आनी तो दादलो मनीस आसा ताजो फायदो काडटा. सो हांवें भिवो नाका, म्हज्या एका शब्दाचेर की भिवो नाका हांव तुजे बरोबर आसा ह्या शब्दाचेरूच ताका ताकद मेळ्ळी ती झगडपाक, ती लढाई लडपाक. तर आमी प्रत्येक बायलांनी चलयांनी आयज हो इनिशिएटीव घेवया. आयज आमी इंटरनॅशनल वुमन्स डे मनयतात, आमी एकामेकांक आधार दितात. फक्त शब्दाचो फक्त फाटल्यान सांगपाक नाका, फुड्यान येवया, फुड्यान मेळून सगळीं जाणां आमी आधार करया आनी तातूंतल्यान आय थिंक खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जातल्यो. तर आतां जशें आमी फुडें फुडें वता, आमचे कडेन वेळ कमी असल्या कारणान तो विशय सुंदर आसा, आमी दिसभर उलोवंक शकता, बट टायम लिमीट कन्स्ट्रेन करून हांव प्रत्येक पॅनलिस्टाक इतलेंच रिक्वेस्ट करतलें की तुमी तुमच्या कडल्यान एक कितें मॅसेज दिवंक सोदता आमच्या जनतेक, आमच्या स्पेशली यंगस्टर चलयांक आनी बायलांक की तांच्यांनी फुडें कसो विचार करचो आनी फुडें एकामेकांक साथ दिवन कशें फुडें सरचें. मॅम सायनारा. Yes, to empower the women, it is known that they have to educate themselves. Education is very important. Then healthcare is also important, as doctor has stated here. And I feel की प्रत्येक बायलान फुडें येवपाचें. केन्ना कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार फाटीं रावपा जायना. फुडें येवपाचें, lodge a complaint if required, take assistance of whatever forums are available. So in this way only something good can happen. Good can happen. Yes. Very nice. Yes, Dr. Sneha. सो ॲज वी ऑल नो फॅमिली ही वुमन सेंट्रीक आसा आणि वुमन सेंट्रीक असल्या कारणान प्रत्येक बायलेन आपले आरोग्य सांबाळप खूप महत्वाचें आसा आणि तिजें आरोग्य जेन्ना ती सांबाळटा तेन्ना ती एक मॅसेज फॅमिलीकय बी दिता आणि आपल्या आजूबाजूक आशिल्ल्या संवसारान जे लोक आसा तांकांय दिता की बाबा आरोग्य हेच महत्वाचें आसा. आणि आमी हे पॅन्डेमिकान पळयलें की हाव इम्पॉर्टंट इज अवर हेल्थ, हाव इम्पॉर्टंट इज टेकिंग केअर ऑफ अवर इम्युनिटी सिस्टम. सगळें हें आज आमी पळयलां आणि ताजे आमी रिजल्ट्सय बी पळयल्या. सो हे जर सगळें पळयत जाल्यार हेल्थ जेन्ना आमी लायफस्टायल तर आसाच, ताजे बरोबर आमचे व्यायाम आसूं, आमचे डे टू डे फूड आसूं, पॅट्रनायज लोकल फूड, ताजे बरोबरच जर एखाद्या बायलेक एक दुयेंस कळ्ळें की बाबा आपल्या कमर दुखता किंवा आपले पिरियड्स येवना किंवा आपले पिरियड्स डिले जाले किंवा पेन जाले जाल्यार तिणें प्रत्यक्ष एज सून एज पॉसिबल डॉक्टरा कडेन वचून डायग्नोसीस करून घेवप गरजेचें आसा. खूब वेळा हांगाच बायल चुकता की डायग्नोसीस जायना आणि डायग्नोसीस जेन्ना डिले जाता तेन्ना ऑटोमॅटीक तुजो आजारूय क्रॉनीक जाता आणि ताका चडान चड म्हणजे आमी हेल्प करूं शकना. कॅन्सराची सुद्धा हीच गत आसा की कॅन्सर जर फर्स्ट स्टेजीन प्रत्येक बायलेन जर कळ्ळें जाल्यार इट कॅन बी क्युअर्ड 100%. आज टेक्नॉलॉजी फुडें पाविल्ली आसा. ताजे बरोबरूच आयुर्वेद, योगा, आमचे जे रसायनशास्त्र आसा, आहारशास्त्र आसा, हाजो उपयोग आमचो जर डे टू डे लायफान आमी करत जाल्यार बायलेचें आरोग्यच न्ही तर पूर्ण फॅमिलीचें आरोग्य ती स्वता सांबाळूं शकता. अशें म्हाका आज सगळ्या बायलांक सांगपाचें एक मॅसेज आसा. सुंदर. डॉक्टर विद्या. आज जर आमी डेटा पळयलो जाल्यार 80% बायलो आपल्याचेर अन्याय जाता ते सांगूंकूच येना, फुडें सरना. तर हांव इतलेंच सांगतलें की फुडें सरात, तुमकां मदत करपाक लोक खूब आसा. म्हणजे वुमन्स कमिशनूच न्हू तर बाकीचे खुबशे NGOs आसा. गांवांनी आमचो आतां असो एक प्रकल्प येवपाचो आसा. म्हणजे प्रत्येक गांवान एक आमचो सेल आसचो
ज्या कडेन पयलीं रजिस्टर करपाक गावतली अशी, आनी त्या खातीर तुमी भायर सरचें पडटलें. म्हणजे तुमकां कितें जाय हें मागीरचें गजाल, पूण पयलीं तुमी तुमचो आवाज लोकांक दुसऱ्या पर्यंत आमचे पर्यंत पावोवचो पडटलो, तेन्नाच आमी तुमकां मदत करूं शकतलीं. त्या खातीर सगळ्या बायलांक म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा की आमच्यो ज्यो हेल्पलायन आसा किंवा आमचे जे मदत तुमकां जी लागतली ती सदांच सांगात, येयात आमचे कडेन. आमचें ऑफिस जुंता हॉसार आसा, केन्नाय येयात, केन्नाय फोन करात. आनी जर आमचे हेल्पलायन जर 181 आसा म्हणजे मातशी नमूद करून घेयात की कितें कोणाचेर आपल्याचेर म्हाजेरूच जाता अन्याय ना, शेजाऱ्यांचेर सुद्दां जाता आसत, आनी तुमी तो नंबर डायल केलो जाल्यार आमची सर्वीस तुमचे कडेन पर्यंत पावतली. आनी तेजो तुमी म्हणजे ज्यो सरकारान तुमकां फॅसिलिटी दिल्ल्यो आसा ताज्यो सगळ्यांच्यो तुमी फायदो घेयात. आनी आमचे जे ताका आमी सशस्त्रीकरण म्हणटा बायलांचें, तें करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी फुडें सरचें. आनी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. सुंदर. सो ह्या महिला दिनान आमी एक विचार करुया आनी निर्णय घेवया की एकामेकांक आधार दितली. प्रत्येक जण ते एक्सपर्ट्स आसात, लिगल असू, दोतोर असू किंवा विमेन कमिशन असू, मानसीक आधार असू. सगळ्यान पयलीं म्हाका तरी अशें दिसता की गरज आसा ती आत्मविश्वासाची. जशें दोतोरांनी सांगलें की म्हाका कितें तरी बदल हाडपाक जाय. ना, म्हज्या घरान अत्याचार जायना आनी शेजाऱ्याच्या घरान जाता, म्हाका कितें करपाक जाय हो मुद्दो सोडपाक जाय. आयज इवन म्हजें सुद्दां एक फावंडेशन आसा, वाव फावंडेशन म्हणून, आनी आमी बायलां मेळून मानसीक आदाराचेर एकामेकांक सपोर्ट करता. आयज गोंयभर आमी वाठारांनी वतात, तालुकांनी वतात आनी गांवच्या बायलांक आमी समजयतात की मानसीक गोश्टी, मानसीक इश्यूज कितले आसा आनी ताज्या खातीर बायलां कितली एकामेकांक त्रास करून घेतात आनी ताजो मागीर इनडायरेक्टली अफेक्ट खूब जाता. सो म्हणून आयज इतलोच निर्णय घेवया की ते चली असू किंवा ती बायल असू किंवा ती जाणटी आवय असू, प्रत्येक जण एकामेकांक आधार करया. जर तुमकां शेजारची बायल येवन कोण सांगता म्हाका त्रास जाता, तांकां समजून घ्या, तांचे कडेन उलया. आनी इतले सुंदर हांगा पॅनलिस्ट बसले, तांच्यांनी तुमकां सांगिल्लें आसा की खंय येवप, कसो संपर्क करप आनी कशें जोड पालवान आमी एकामेकांक सपोर्ट करूं शकतात. सो आमी हात दिवपाक तुमकां फुडें तयार आसात. फक्त फुडें सरात, भायर सरात आनी फुडें येयात आनी आपले इश्यूज आमकां सांगात. सो ह्या वुमेन्स डेच्या निमतान इतलेंच हांव मागता की देव सगळ्यांक बरी आरोग्य दिवं, आयुश्य दिवं आनी एकत्र मेळून एक बदल घडोवया. धन्यवाद.